बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सगळ्याचो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाच्या बाबा भयणीनो, सालोरेसाच्या भोक्तिकानो, आमची सगळी मागणी, विनवण्यो, प्रार्थना कोणे तांचे पासून आमच्या लागीं मागूंक सांगला, कोणा पासून आमच्या मागण्यांची गरज आसा, ती सगळी मागणी आमी ह्या पुणशेतांत, ह्या मायनर बसेलिकांत सोमयाच्या पांयांतळी हाडून येवया. प्रत्येक सावन 2 ते 6 पासून मागोंक उलो आसा. एक धाकटुलो भुरगो भोवपिडेस्त जावन आसून ताच्या पासून प्रत्येक जावन मागोंक विनवणी केल्या. दुबायंत एकलो दादलो कोरोना व्हायरसाच्या अटॅका वरवीं भोव गडीस आसा, ताच्या पासून ती प्रत्येक जावन मागोंक विनवणी केल्ली आसा. तशें हेर आमची सगळी मागणी, ते सावा, विनवण्यो, प्रार्थना ह्या पुणशेतांत सोमयाच्या पांयांतळी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी व्हरुया. आतां सगळें बदल्लां. रुपय वचोन डॉलर आयल्यांत, पेज वचोन पिझ्झा आयला, पुली मुंची वचोन मंच आनी मंचुरी आयला, पानपाळे वचोन नूडल्स आयल्यात. मनशाचे मागणेय बदल्लां. आतां दिसपट्टो ग्रास मागचो आसलो एका वेळार, आतां भुरग्यांनी मागचें. डाडाक अमेरिकाची विजा मेळो, मम्मीक गल्फाचें काम मेळो, आनी म्हाका जर्मनींत शिकोवंक सीट मेळो. अशें भुरग्यांचें मागणेय बदल्लां. ह्या वरांची मागणी बदल्ल्यान कोणना. आमी मागूंक, परत परत बडोवन बडोवन मागूंक आनी सोदूंक, आनी त्या मागण्यांत आमचेय व्यक्तित्वाची जबाबदारी बर्न देवा लागीं, पेल्या लागीं आनी आपणा लागीं एका बऱ्या संबंदा दिशेन आमकां मागणें पावोवच्याक, आपोवन व्हरच्याक एक हातेर जावन तें वापरूंक देवाचें उतर आमकां आपयता, उलो दिता. असलो उलो आयच्या दिसा स्विकार करुया. आमची उणेपणां, अस्कत गायो ल्हानपणां सोमया मुखार वळखून घेवन म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनाची तोळण वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संकार मोगी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेन विश्वासी राबून आनी रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ लाभय. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एस्तेराच्या
पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या भियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें: सर्वेस्परा, आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसां. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदलीं विंचली आनी आमच्या बापायक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचलें. आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसावण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या मुखार पाताक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घालाय, कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवांच्या राया आनी सर पदव्यांच्या धन्या, आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सोवें एका मनाचे जावन आसलेल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश भर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. ऐकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा तुका सष्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सकडां प्रास वर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक गाथा. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले. म्हजें काळीज घट कर
तूं राखताय मुझे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळता तुझ्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा तुजे सडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत्राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बोडेया आनी तुमकां उक्तें जातलें निजायकी जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातोर दीत वा मसली मागतल्याक जीवदाळ दीत तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितलो चड बरो वस्तू दिना जायत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तें तुमी तांकां करा फक्त सार नियम शास्त्रांचो आनी प्रवादांच्या उतरांचो देवाचे उतर हे वाकुळ्ळी तुका क्रिस्ता मनीस कुरकुरे आनी करकरे दिता देव काजूरू आनी अंजूर दिता क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबा भयणीनो सान लोरेसाच्या भक्तिकानो आज वांजेलांत मातेवाच्या सुवार्ते 7व्या आवास्वारांत 9-10 वळींनी दिवच्या विशयान आसा मुखेल विषय मागणे आसो पूण त्या मध्ये दिवचो विशय आसा आतां एक पट्टी केली जाल्यार आयची आवय बापाय भुरग्यांक काले दितात गे म्हणून बरे बरे संगती दितात पूण ताची एक विमर्शात्मक पट्टी केली जाल्यार अशें आयच्या आवय बापाय भुरग्यांक तांचे फोटे काडन एक बालदेंत पांय दवरून
एक कोलयेंत पांय दवरून एक कोरें काडून कोरें अशें कोणूंक उरना भुरग्याक पूण कोरें काडून एक फोटो मागीर 25 फोटे वणटीर आनी शो केजींनी आनी सेल्फी देखून भुरग्यांनी घालें घेवचें आपणाचें तो पळोवचे फोटे पळोवचे आनी सेल्फी काडचें तो भोव एक स्वार्थी सेल्फ सेंटर्ड केंद्र आपुणूच स्वाकेंद्रीत जाता ते आवय बापायन भुरग्यांक दिवचें कित्याक म्हळ्यार तांच्यो 25 फोटो उदकांत बालदेंत मागीर कट्टे वयर पांय दवरून मागीर माजराच्या वयर पांय दवरून मागीर पेट्याच्या लागीं मागीर गिळिराजाच्या लागीं मागीर वासराच्या लागीं दवरून परत फोटे काडून 25 घालतना तो चिंता संवसारांत सगळी कॅमेरा आसचे म्हज्या खातीर मात्र आनी सगळे फोटो आसचे म्हज्या खातीर मात्र सगळ्यो वणटी म्हजे फोटो घालूंक मात्र आसचे देखून तो सेल्फी जाता म्हळ्यार सेल्फी इल्लें हांसता पूण आपणाकच पळोवन हांसता संवसाराक पळोवंक विसरता तें आवय बापायन दिवचें एक देणें खंय आयचें मागीर एक भुरग्यान कालें जायचें म्हण विचारल्यार 8 भुरग्यांनी हांव JCB ड्रायव्हर जाता म्हणचें देखून आवय बापाय ताका व्हडली JCB हाडून व्हडली म्हण सदां आनी आतां उखल धरच्यात हली ताका करंटार गी या बेट्टेर गी म्हळ्यार काल्याक म्हळ्यार JCBन कांय ना एक बुतांव दामल्यार जालें एक इल्लेशें गुंडायल्यार जालें इल्लेशें कांय ऑपरेशन केल्यार जालें सगळो गुडो पडटा सगळें घरत मोडटा सगळो रुकूत कितलो व्हड 100 वर्स आदलो जाल्यार मोडोवन पडटा फाल्यां सगळें एकाच मारान कोणायकी मोडोवन मारून बोडोवन उडोवन सोडी येत न्ही तोलें एक विचित्र एक साहसी एक व्यक्तित्व कॅरेक्टर नडतें ह्या आशा अपेक्षा भुरग्याच्या मतींत काळजांत आवय बापायनी घाल्ली आसता तिसरें कालें दिवचें आवय बापायनी टेड्डी बेर कारोडी धाकटी कारोडी मागीर एक हळट कारोडी मागीर व्हडली कारोडी मम्मीन दिल्ली एक डॅडीन दिल्ली एक अंकल्यान दिल्ली एक बापून दिल्ली एक मावशेन दिल्ली एक 8 काराडी आसात घरा भुरगो एकच 1 बेकू 2 बेकू मागीर 8 काराडी थंयसर वयर दवरूंक जागो ना मागीर तो कारोडे बरी तोय सादारण कारोडी सादारण आनी एकल्या खावंक वेची न्ही देखीन तोय खावंक उत्तू येता मेळिल्लें तो खावचें पळोवंक ना गिळचें साबोवंक ना जिरोवंक ना गिळचें कारोडे बरी तोय सादारण मागीर ताका जाचें व्यक्तित्व एक कारोडीचें जाता मागीर आयले वार भुरग्यांनी सांगिल्लें स्टाईल खंय ताणें हेअर काडटी आयलें पोर एक 8 वर्सांच्या भुरग्या लागीं विचारलें घालें रे म्हण अशें एक मुळ्ळू हांदी बरी या साडी बरी अशें वयर गेल्यात मागीर हेणें पुरा काडलां हें खालें म्हूण ताका तो स्लोप काडटा म्हणालो स्लोप काडटा खालें स्लोप की म्हाका कळना विचित्र तें आवय बापायन भुरग्यांक दिवचें पुरा मागीर भुरग्यांनी तांणी तांकां थकोवन वचो तांकां मस्त शिकोवंक आतां बरें ऑनलायनीर म्हणया कालें जाल्यार सांगचें टिचरीन बरोवचें मम्मीन आसो पूण तांतू जाल्यार तांकां कालें दिवचें सकाळीं चिप्स मागीर पाप्स मागीर काप्स आनी कालें दिवन उखलून व्हरून बेड्डार दवरचें बेड्डातोन कारार दवरचें कारातोन परत्याक सांजेर बेड्डार दवरचें पुरो जालें म्हण मागीर तें पुरो पळयल्लो पोती मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत कालें करता आवय बापाय उखलून कारार दवरता कारार व्हरून आसऱ्यान घालता थंय मरण जालें म्हण खबर मेळ्ळें उखलून हाडून व्हडलें एक 20-25 हजारांचें बँड थंय व्हडल्या शिंगांचें व्हडल्या कानांचें कारवारचें बँड हाडून ताकाय आवय बापायक व्हडपणान उखलून घालता थंय भुरग्यांक आवयन शिकयलें बापायचें म्हण ताणें उखलून तूं व्हेल्लें न्ही ताणें केदाळे उखलून दवरचें थंय तावन हांगा तावन थंय देखून तो उखलून घालून सोडटा मागीर भुरग्याक आनी एक काल शिकयलां म्हळ्यार दिलां घालें म्हळ्यार ताणें सगळ्यांनी फस्ट येवंक हर एकल्याच्या भुरग्यांनी 99% येवंक कोणें सेकंड येवंक ना थर्ड येवंक ना थर्ड आयल्यार तो ल्हान जालो ताची आवय बापाय ल्हान जाली सगळ्यांनी इंडियन आयडलच जायचें म्हणल्यार बरी सगळ्यांनी फस्टच येवचें म्हण सगळ्यांनी रँकांत म्हणल्यार बरी सगळ्यांनी टॉपर्सच म्हणल्यार बरी टॉप रँकार्सच म्हणल्यार बरी सगळ्यांचे फोटे वयर उमकळून तासाचे केद्दाळे खंय मार्गा देगेर तांचे फोटे उमकळून तासाचे तशें देखून तें एक आशा भुरग्यां लागीं घाली तुवें फस्टच येवंक केदाळे म्हळ्यार हर एक आवय बापायन म्हणचे ताच्या भुरग्यान फस्टच येवंक एकाच क्लासीनी 10 भुरग्यांनी फस्टच येवंक म्हळ्यार सेकंड ना तें पुरो फस्टच 10नी म्हळ्यार भुरग्याक आनी फेल्यार म्हणलें शिकोवंक ना तो जिनियेंत खंय सोलवात देखून ताच्या जिनियेंत ताका सोलवणी म्हणलीच ना कामाक मेळिल्ल्या उपरांत एका म्हयन्यान थंय इल्लेशें जोर केलें टार्गेट दिलें एका म्हयन्यान तो ताणें काम सोडलें मागीर दुसऱ्या म्हयन्यान आनी एका कडेन गेलो तिसऱ्या म्हयन्यान मागीर एका कडेन गेलो म्हळ्यार ताका टार्गेट म्हण न्ही ताका म्हळ्यार जिनियेंत खंयचें फेस करूंक ना तें फूड करूंक ना सोलवंक ना खंयचें आहल्यार फस्टच ताणें जायचें देखून ताका तें शिकयलें मागीर आयल्या वार भुरग्याक अर्देवर कँडी क्रश सागा खंय अर्देवर खेळ पडटा तूं कँडी क्रश सागा म्हळ्यार मारूंक गुत्तू एक कलर कँडी मारच्यो पयलें खावच्यो आहल्या आमी 10 रुपयांच्यो 5 रुपयांच्यो आतां मारूंक मात्र ताच्या उपरांत लुडो ऑल स्टार खंय लुडो ऑल स्टार ताच्या उपरांत PUBG आतां ताका पिडा सुरू जाल्या कळ्ळी म्हळ्यार इंटरनेट गेमींग डिजॉर्डर
इंटरनेट गेमींग डिजॉर्डर म्हळ्यार ताची एक डिजॉर्डर जाला मायंड. ताच्या इंटरनेटार गेमारूच आसचें, ताका राती 12 उठले थंय गेम इंटरनेट गेमींग डिजॉर्डर, कंप्युटर गेमींग डिजॉर्डर ताच्या मोतीन एक पिडा जावन गेल्या, एक एडिक्शन जावन गेला, एक व्यसन जावन गेला. दिल्लें कोणें ताणें जोडूलें न्ही, आवय बापायन दिलें. अर्दे वर खेळपता, मुक्काल वर खेळपता, एक वर खेळपता म्हण ताका कसलें कंट्रोल नियंत्रण दिनासतना करिनासतना ताका आतां दिल्लें व्हडलें देणें घालें म्हळ्यार इंटरनेट गेमींग डिजॉर्डर. हें बरें आयच्या आवय बापायनी दिवचें आसूं. मागीर आतां डिंक खंय, डिंक वा डिस्क म्हळ्यार डबल इनकम सिंगल चायल्ड. आवयनी जोडचें, बापायनी जोडचें, आवयनी जोडचें 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट, बापायनी जोडचें. कावंक एकल्याक म्हळ्यार डबल इनकम सिंगल किड, ताका म्हणचें डिस्क म्हण. डबल इनकम सिंगल किड डिस्क म्हळ्यार एकाच भुरग्यान खावचें मोडचें, उरिल्ल्या दोगांनी जोडचें. देखून तें ताका स्वार्थ सेल्फिशनेस दिलें. आतां अले काल्याक उल्लेख केलो म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेक आमी गेले जाल्यार माथेवाच्या सुवार्थेक 7वा वसवार तातूंत 9 आनी 10 वळींनी थंयसर 2 पेर्स आसात वस्तूंच्यो, 2 जोडी वस्तू आसात. एका कुशीन उंडो आनी फातोर. उंडो खावचो, फातोर तो आनी एकल्याक मारूंक जावचो, आनी एकल्याचो जीव काडूं. उंडो जीव दिवचो पूण फातोर जीव काडचो. ताच्या उपरांत थंयसर मासली आनी जीवदाळा. मासली थोडी मासली सापता कोणना, पूण मासली केल्यार जीव भरता. कलिंगी विटामिनां नवीन नवीन तांदूळ मेळटात, पूण जीवदाळ जिवेशी मारता. आनी एकल्याक विकान भरता. मासली जिवान भरता जाल्यार जीवदाळ विकान भरता. तशेंच आनी एक जोडी वस्तू काणा संबंदी लुकाच्या सुवार्थेंत आसात 11व्या वसवार 9 ta 13 पर्यंतल्या वळींनी. थंयसर तांती आनी इच्चू म्हूण आसा. एग एंड स्कॉर्पियन. तांती तांदूळ आमलेट जावंक पुरो, या काटलेट जावंक पुरो, या आनी घालें एग मसाला जावंक पुरो, आनी घालें जावंक पुरो, पूण तें रुचीक जीव दिवचें, सकत दिवचें. पूण इच्चू स्कॉर्पियन कोंबाचेळ आनी एकल्या जीवशी मारचें आनी एकल्या विकान भरचें. तें ताच्या शिमटेनूच भयंकर वीक खंय इच्चू. आनी अली एक 2 विरोधाभासाच्यो संगती लुकाच्या सुवार्थेंत 11व्या वसवार 9, 10, 11, 12 वळींनी अल्या मागण्याच्या त्या विशय संबंदीत आमी समजुवेत. वो अपायकारी संगती, फातोर जावं, जीवदाळ जावं, इच्चू वा स्कॉर्पियन वा कोंबाचेळ जावं, भोव विकाळ आनी बरे अपायकारी डेंजरस वस्तू. आनी एका कुशीन तांती वा मासली या उंडो मनशाक जिवान भरचो, मनशाक धादोसकायेन भरचो, मनशाक ती सकत भरचो, ताका एक सामर्थ्यवंत करचो, सशक्त करच्या तसले एक तोल्यो ताच्या कुडीन मात्र न्ही, ताका ताच्या जिणयेच्या एका ताच्या वाबराक पविनाक ताच्या मिसावाक ताका एक आदारान भरच्या तसल्यो ह्यो वस्तू जावंक पावतात. आनी एक शिकयल्ले मागण्याचो एक संदर्भ आतां तो सगळे दोंगरा वयल्या प्रसंगाच्या एक आदारार आसा. दोंगरा वयलो प्रसंग माथेवाच्या सुवार्थेन 5व्या, 6व्या, 7व्या वसवारांत आसा. आनी तातूंत 7व्या वसवारांत मागण्याचो विशय परत येता. 6व्या अवस्वारांत मोदेगात म्हणल्यार बरी ह्या 3 अवस्वाराच्या शिकोवणेन दोंगरा वयल्या प्रसंगांत वेगवेगळ्यो देवा संबंध, एकामेका संबंध, आपणाच्याच व्यक्तित्वा विशांत अशें थंयसर पयलें एक मागणें आमच्या बापाचें मागणें 6व्या अवस्वारांत म्हळ्यार ह्या 5, 6, 7 ह्या अवस्वारांनी मोदेगात म्हणल्यार बरी जेजू शिकयताना परत मागण्याचो विशय परत 7व्या अवस्वारांत हाडून येता. आनी आयच्या दिसाची सुवार्ता मागा, भोडेया, सोदा, तुमकां मेळटलें, तुमकां उक्तें जातलें, तुमकां दितलें. एक परत एक आनी एक तोच विशय परत सर्तीक दांबोवन म्हणल्यार बरी एक सर्तीक एक स्ट्रेस, एक सर्तीक जडाय त्या उतरांचेर घालून त्या विशयाचेर घालून जेजू आमकां शिकयता. म्हळ्यार हो मागण्याचो विशय चड गरजेचो म्हणल्या खातीर त्याच 2ऱ्या अवस्वारांत, 6व्या अवस्वारांत, परत्याक 7व्या अवस्वारांत येता. म्हळ्यार परत्याक थंयसर तें चड गरजेचो विशय म्हणल्या खातीर आसा. थंयसर भावार्थाचें मागणें म्हणून खाली मागल्यार पावना. एक दीस दुपारगाट्टे आयले हांव, मागीर एक दीस केरेगाट्टे गेले हांव, मागीर एक दीस बिकर्ना गाट्टे गेले हांव, मागीर एक दीस अलंगार गाट्टे गेले हांव. ताच्या उपरांत 5व्या दिसा पिंपळाच्या काट्या कडेन गेल्लेय आसात, पुरा काट्या कडेन वचून मागीर बोटा कडेन गेल्लेय आसात, मागीर पंडिता कडेन गेल्ले आसात, बोलमे इसारूंक गेल्ले आसात. म्हळ्यार उरली पुरा काट्टेन मागलें व्यर्थ जालें न्ही. ताका भावार्थाचें मागणें म्हणनात, ताका काट्ट्याचें मागणें म्हणटात, काट्टे भजे म्हणटात. एस्तेर राणी ती व्हडली राणी,
एक विंसणार राणी पूण तुज्या लोकांन पुरा देशभर सोडलें पूण ह्या वेळार ती सगळी देवाच्या पांयांतली म्हणल्या बरी पूर्ण खालतेपणान ती म्हणटा तूं मात्र म्हाका म्हजो म्हणलो आसाय तूं मात्र म्हजो देव म्हणलो आसाय तूं मात्र म्हाका मजत करूंक शकताय म्हणलें एका संपूर्ण एका बाबडताचें मागणें तिचें जाता हेचें पयलें वाचप एस्तेरचें पुस्तक 5वो आवास्वर संपूर्ण खालतेपणाचें आपूण सगळें काले आसलें तुजे तावन आयलां तुजे तावन जालां तुजे तावन घडलां तुजे तावन म्हाका मेळ्ळें आसलें देखून हांव आतां कितें उणेंपण जालां जाल्यार असकत काय जाल्या जाल्यार ती आमच्या वरवीं जाल्या ती आमी सगळीं समजत आहो आनी परत संपूर्ण तुज्या पांयांतळा आमी समर्पित आमकां असं म्हणलें एक तिचें सगळ्या लोकां तर्फेन तिचें एक मागणें जाता भावार्थाचें मागणें तें भिरांतेचें मागणें न्ही भावार्थाचें मागणें तें खावू जेणेचें मागणें न्ही तें पितीसपणाचें मागणें न्ही बदलाक तें भावार्थाचें मागणें जाता बोडया म्हणटात बोडया जाल्यार उक्तें जातलें म्हणून देवाचें उतार आमकां माथेवाच्या 6व्या आवास्वरांत 9व्या आयच्या 7व्या आवास्वरांत 9व्या उपरांतल्या वळीन त्या पयलेच्या वळीन 7व्या वळींत आसलें आसा 7व्यो आवास्वर 7वी वळ बडोवचें बागील बडोवचें आमी बागील बडोवच्या विशयांत ह्या बागील उक्तें करचे वशेन देवाचें उतार परत परत आमकां कळयता आमी उगडापण ग्रंथांत गेले हांव जाल्यार 3ऱ्या आवास्वराक 20वे वळीक रेवेलेशन्स 3:20 हांव तुज्या काळजाचें बागील भायर तावन बडयतां हांव तुज्या काळजाचें बागील हांव भायर तावन बडयतां जर तर उक्तें करशी जाल्यार हांव भितर येता आनी तुज्या सांगाता रावता आनी जेवता जर तर तूं तुज्या काळजाचें बागील उक्तें करशी जाल्यार बाबडतान तूं देवाक तुज्या काळजांत व्यक्तित्वान स्वीकार करताय जाल्यार हांव भितर येता तुज्या सांगाता रावता आनी जेवता सांगाता जेवचें म्हळ्यार एक भोव खास लागशिल्लो एक बांद एक सांगाता एक सैऱ्यांनी सांगाता जेवणाक आपयला म्हळ्यार तो म्हाका मोग आसो वा हांव ताका मोग आसो ताच्या खातीर म्हाका आपयला वा हांवें ताका आपयलां देखून आमी सांगाता जेवता म्हळ्यार एका पंक्तेर बसून जेवता म्हळ्यार आमी एकामेका मोगाचें म्हणून अर्थ उगडापण ग्रंथ 3रो आवास्वर 20वी वळ हांव भितर येतलो तुज्या सांगाता जेवतलो म्हळ्यार जर तर मागण्यांत तूं म्हज्या लागीं आसाय म्हजो भोव मोगाचो जावन आसाय मोगाची जावन आसाय भावार्थान तूं तुजें जिणयेचेंच एक समर्पण करून मागताय तर हांव तुज्या काळजाच्या दाराचें उक्तें उक्तें करून हांव भितर येतलो आनी तुज्या जिणये म्हणल्यार एका त्या व्यक्त्या घरा भितर हांव रावून तुज्या सांगाता जेवतलो तुज्या सांगाता रावतलो म्हणलें तसलें उतार आसा माथेवाच्या सुवार्थेक आमी गेले हांव जाल्यार 25व्या आवास्वरांत थंयसर 1 तावन 13 पर्यंत वळी थंयसर 10 देडयो आसात इल्ल्योश्यो थोड्यो बूद आसल्यो थोड्यो इल्ल्यो उण्या बुदीच्यो सवाय बुदीच्यो अशेंच थोडी बुद्धिवंते थोडी बुद्धिवंते जाल्लीं आसात पूण ती बुद्धिवंते जालीं घाल्याक एक तांणी जबाबदारी पडल्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेस दुसरें तांकां संबंद ताणें उगडायलो बरो संबंद दवरून काडचे रिलेशनशीप ताणें उगडा तिसरें रिजॉयसिंग त्या संतोशाचे घडये ताणें भायर आयली आनी त्या संतोशाच्या आचरणांत आसा जे आनी ती भायर तेल हाडूंक गेली आनी ह्या वेळार थंयसर बागील बंद जालें थंय गेल्ल्या वेळार बागील बंद जालें आनी बंद जालें ताणें मागलें ये उक्तें कर आमकां बागील उक्तें कर आमकां ना तुमी कोण म्हणून सावन येना म्हळें भितर तावन व्हरेता तुमी कोण म्हणून म्हाका वळखना तुका आनी आमकां संबंद ना तुमकां आनी आमकां संबंद ना तुमची जबाबदारी तुमी उगडायली खंयच्या घडये तुमी आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमच्या संतोशान आसा जाल्यार आमच्या जबाबदारेन आसा जाल्यार आमच्या ह्या माटवा भितर आसा जाल्यार त्या वेळार तुमी भायर गेल्यात तुमी पयलें न्हिदोन पडल्यात ते म्हणी व्हडना समजता पूण तुमी कितें करी जाल्लें कितें जाय जाल्लें तळें जबाबदारीचें काम तुमी केलें ना देखून तुमी तुमकां आनी संबंद ना तुमी कोण म्हूण आमी नेणावो देखून बागलां एक पटी दांपुली ती उक्तें करूंक जायना म्हणली जाप येता कित्याक म्हळ्यार तांचें मागणें तें तांणी जबाबदारी नातल्लें जालें तांची जबाबदारी तांणी पाळी नासतना मागणें केलें जर तर मागणें आमी जर तर जबाबदारी पाळून केलें जाल्यार खंडीत आमचें मागणें तें भावार्थाचें जातलें विशेश एक सक्तेचें जातलें कोणी एकल्यान मागली पाद्र्याबान सांगलें हें देवपणा खातीर मागचें म्हणून देखून एकल्यान घरान मागलें देवापण मेळ्ळो न्ही पूण आमच्या घरा नाका आमच्या घरा एकलो तासो पूत शेजारच्या घरा देवापण उपजो न्ही म्हण मागली म्हळ्यार खंय म्हणी हेच जाल्यार पाद्र्या जायत सिस्टर जायत जाल्यार मागीर एकल्यान बॉम्ब पडो न्ही पूण आमच्या घरा पडचें नाका तांच्या घरा पडो न्ही मागली मागीर एकल्यान एका पाद्र्याबान रितीच्या वेळार सांगली खंयचे खाली समस्या जाल्यार दुसरे मागण्यात हाडणे या म्हणून तुमचे कळले समस्या जाल्यार मागण्यात हाडणे या तुमी फाल्यां मागणें करया त्या विशयांत म्हूण एकलो भुरग्याचो बूक हाडून आयलो म्हजो बूक कालें म्हजो पूत कालें सांगल्यार बरें ना देखून ताचो बूक हाडून आयलो म्हण एकल्यान बूक प्रेजेंट केलो मागीर एकल्यान घरा आमच्या घरा उदक ना म्हूण एक ल्हान लोटो हाडलो आमच्या घरा कळ्ळें कितलें 2-3 बोरवेलां काडली उदक मेळना आमकां उदक जाय उदकाचो समस्या म्हूण एक लोटो हाडलो
मागीर एकल्यान एक कालींग वस्त हाडून आयली. मागीर एकलो आपल्या बायलेक उखलून हाडून आयलो भितर. म्हळ्यार आमगेर व्हडलो सामस्या म्हळ्यार बायलच देखून ताका तिकाच उखलून हाडून आयलो. म्हळ्यार आमचे सामस्या म्हळ्यार आमी ती एका फावटी सामस्या करून काडोवचे, आमी एकामेका सामस्या म्हणून चिंचे आसता. सगळ्यांनी तांचे ल्हान सामस्या हाडली. एकल्यान ताका बायलेक तुकोलन हाडले म्हळ्यार मागण्याक ताच्या सामस्या मागण्यात हाडूंक सांगल्याक तले एक विचित्र रुपाचे ते एक जावना सोंग पुरो. पूण साध्यात आसा थोड्या फावटी. कित्याक म्हळ्यार आमी सक्कडी सामस्या म्हणून चिंचे. आमचें व्यक्तित्व जर तर मागण्यान संपूर्ण आमी मेळयलें जाल्यार तें खंडीत एक विशेष एक अर्थाभरीत मागणें तें जातलें आनी आमी खंडीत एकामेकाय तें बरेंपण दिवंक शकतले. हांव कशें देव आमकां आमी मनीस कुरकुरे दिता या करकरे दितात म्हण एकामेकाक, पूण देव अंजूर दिता आनी खाजूर दिता. म्हळ्यार ते एक सांकेतीक शब्द ते अंजूर म्हळ्यार इस्रायल लोकां मदें अंजुराच्या रुखामळ आसचें म्हळ्यार मागण्यार आसचें. इस्रायल लोकां मदें अंजुराच्या मुळांत आसचें म्हळ्यार नतानायल म्हणलो एकलो थंयसर आसलो अंजुराच्या रुखा म्हळ्यार ताका जेजून पळय अंजुराच्या रुखा म्हळ्यार आसचें म्हळ्यार थंयसर भोव थंड, ताचे व्हडले खोले तुमच्या कांय घरांनी आसूंक बरो. थंयसर ध्यान करचें, मागणें करचें, आपणाकच देवाच्या एका सावळेंत समोर पोवचें असो एक अर्थ अंजूर. देखून देव आमकां आमी ताच्या सावळेंत गेल्यार देव आमकां संपूर्ण तरान आमकां आमचें जिवीत चलोवंक आदार दिता, सावळी दिता, धादोसकाय दिता. मनीस एकामेकाक करकरे दिवंकी बरो, कुरकुरे दिवंकी बरो, पुरपुरे दिवंकी बरो, पूण देव आमकां केदाळय ताच्या सावळेंत कुरपेंत चलयता. आनी हे दिशेन आमचें मागणें जाय जय सदांच ताच्या सांगातांत आसा जय म्हणून आमकां आयच्या सुवार तें सांगलेलें आसा. खंडीत आमचें मागणें हर एका दिसाचें हांगा जावं, ह्या पुणशेतांत, ह्या वसिलिकांत जावं, वा आमच्या घरांत जावं, वा खंय वाड्या जमतींनी हांव जावं, आमचें मागणें तें आमकां समोर पोवचें. तातूंत जबाबदारी बरें नासचें. खाली उतरांचें मागणें न्ही, म्हजी व्यक्तित्वाची जबाबदारी आसा म्हणल्यार आमी समजुया आनी देव आमकां सदांच आमच्या मागण्यांत दादोसकायेन बरोवन दी म्हूण आमी मागुया. आमेन. आमची प्रार्थना देवाच्या पांयांतली सालोरेसा मुखांत आमी दवरुया. बापा, पोय सभेच्या वडिलांनी प्राजीत काळाचो कृपेचो स्पिरीत बघून मागणे, उपास आनी दान धर्माच्या विधाना मारिफात फळाभरीत आनी अर्थभरीत तृप्तेचें जिवीत तांच्या बेसांत जियोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राचें अडळटे चलयतल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करून आनी तांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिशें निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. विविध पिडेंत कश्टांच्यांनी जेजूच्या कश्टां मरणाचो उगडास करतना जेजूचे कश्ट नियाळन तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक बळ आनी मतीचें समाधान तांकां लाभ मेळून मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. समेस्त युवा जाणांनी प्राजीत काळाचो महत्व समजून शेगुणी जिवीत रुपीत करून कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरून पवित्र सभेचें बळादीक हातारान जायशें तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो, उपास, मागणें आनी दान धर्म बायले देखीक करिनासतना अंतरीक बदलावणे खातीर तुजे थंय आनी पेल्या थंय बरो संबंद जोडूंक प्राजिताचो काळ आमकां कृपेचो काळ म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या सान लोरेसाच्या बेजिलिकाक भावार्थान येवच्या सर भक्तिकांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. बेजिलिकाच्या योजनाचेर जबाबदारी कान गेल्ल्या रेक्टर बापांचेर, सहाय्यक विगारांचेर नोवेनेच्या दिसांनी मीस भेटोवन अर्थभरीत प्रवचन दिवच्या सर येजाकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. भोव मोगाळा बापा मागा तुमकां दितेले बोडया उक्ते जातले सोदा मेळटले म्हणल्यार विस्नार संदेशा सांगाता आमी हरी एका दिसा हो मागण्याचे हातेर वापरून तुज्या सांगातांत आसूंक तुज्या सावळेंत आसूंक आमकां दिल्ल्या त्या आपोवण्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आमी वेगवेगळी आमची मागणी वेगवेगळी आमची तेसावां विनवण्यो प्रार्थना तुज्या समकार ती दवरल्यांत तुजी खुशी वय जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. पान संको 134 134. मुझ्या भावा भयणीनो मुझ्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या भविष्याच्या आदाबाव सर्वेस्वर म्हणून घे. प्रितीवन बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवन लॉरेस जमनीन तोंपलेल्या गोवांच्या कणाबडी आपल्या जिवाची या संवसारान परवा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पोवी साबेक सुबांपेक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासोर आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोम्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां नुगट करताय अशें आमच्या सक्त कायन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून तुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
ओ तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि कयात ही मुची कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताब आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिताब. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताब आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताब. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जराडय जग आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाच्या माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवोवच्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंडाराच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापाचें प्रार्थन एक कुटाम जावन सांगाता आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व तराच्या वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुर्तीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती एकवटां सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांच काळ तुमचे सोबयांतसो. तुमचे सोबयांतसो. एकामेका संगी सोमयाची शांती आमी वांटून घेवया. आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलेल्यांत ती सर्व सुभागी सुम्या तो म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवन लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाऊ भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांच्या आनी अनिर्भोगतल्यांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ले जावन आसात मानाजेक बाप फ्रांसीस रोड्रिगस वर्काडी पिर्गेजेचे विगार्ते तांकां तुमच्या नांवे आभार मानता देव बरें करो म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सोबयाचो तुमचे सोबे आसो आणि सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार नोवेनाच्या बुकान पान संको 54 54 Sa loresak magne
Ese te von martira San Loresa, तरण्या प्रायस बवरटा खातीर कठीण कस शिवलेल्या आयकचे कलते मागणे वत्या पातळीने आम्ही तुझे सरशी आयल्याव जीव वाढत ते बसू देवासो आणि आमच्या पेलासो करो मोग आमकां दे आमच्या बेसाक सरी जाव निष्कळपण आमचे ते परशेकर आमच्या सरत मेकाने संसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशेकर दुबळ्या धाकट्या पिडे शिडे आणि कष्टान मरण असलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशेकर अनबावडत्यांक आनी बावडटान शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशेकर तुज्या बळावेक मजतेन देवाचे राज संसारार विस्तरली आमच्या कुडे आत्म्याच्या सरगसारी तूं आमकां पाव प्रत्येक सांव शेकी बावरता प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जीवन बागी मरण सरकार तुजे संगता ससना देवा हगळसंचे बाग आमकां समेस्तान फावो कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salvare să martirăm apăsat vinatică. Cristoच्या भुसण्याक आमी पवसोंच्या खातीर प्रार्थया ईश्वर पदवेदारा देवा भगवान थोरसन आपल्या वळवळांच्या उच्चाचेर जैत वर्षी तुवें केले आमच्या अवगणाची खेळ आमी पालवशे कर म्हूण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी. पिडेसांचेर मागणे सौम्याची नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सौम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजे बोब तुजे सरशीन पावोवन दी. सौम्य तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थया सर पदवेदारांनी ससण देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासूनतले तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सहवाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हळी दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यानी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवता जावन जियोवचे तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात समे जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. ह्या पवित्र तळार हाती घेतले सर्व अभिवृद्धीची कामां आनी तिच्या आनी अडकळ्याच्या सक्तेतावन जैत जोडून कामां वेगीच पोंता पावोवंक सालोरसाच्या मजतीन देवाची ससय मागून सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुज्या कुशीचे जेजू.
भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. पान संको 50 पुत्रा सोवे अवकार भरी आशीर्वाद देवा